स्वर्गदूतांच्या इतिहासावेले वाचप। आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो। थंय जल्मान पोंताचो आक्विला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो। तो आपले बायले प्रिसिल्ला बाराबोर निकतोच इटालियेक थावन आयिल्लो, कित्याक सगळे जुदेवांनी ताका रोमा शारांतले भायर सोडचे म्हूण क्लाउदियुसान हुकूम घालो। पावलू तांचेसी गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करताली देखून तांचे सांगाता तो रावलो आनी तांचे बाराबोर वावर करतालो, कित्याक ती ताचे भाशेन तोंबू करपी। दर सोनवाराक देवस्थानांत तो वाद विवाद चलयतालो आनी जुदेवांक तशे ग्रीकांक भावार्थाक जोडूंक घेवंक सोदतालो। सिलास आनी तिमोथ मासेडोनियेक थावन पावले तेन्ना सगलो वेळ देवाचे उतर परगोटून तो सारतालो आनी जेजू अभिषेक म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो। पूण ते ताचेर कळपले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपली आंगवस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें, तुमचें रगत तुमकां बुजो। म्हजे पालयेन हांव निर्मळ, आतां थावन हांव विदेशाशी वेतलो। थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तस म्हणलोल्या कोण एकल्यागेर गेलो। हो देवाक बोसतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें। क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोम्याचेर भावार्थ दवरलो। कोरिंतांतल्या जायत्या लोकांन पावलूचे आयकून सोत मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें। देवाचें उतर हें देवाचें बोट उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली। सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत। ताणें केल्ली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावड्यान जैत व्हरून सोडवून दिली। जबाब, शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली। इस्रायलचे कुडी थंय आपलो थीर विस्वासी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली। राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली। जबाब, शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली। शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली। आखे पृथ्वेक गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड। जबाब, शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली। उद्गार। जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कशी सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमची काळजां खुशालकायेन मुरगोडटलीं। जो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात। ताच्या शिश्यांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें, तो सांगता थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयचे नात, आनी थोड्याच वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात। आनी हांव बापाशी वेतां हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, तो थोडो वेळ म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना। ते आपणा कडेन विचारूंक
करताले, पूण जाणो जावन जेजून म्हणलें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात अशें हांवें म्हणलां. त्याचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरगोतल्यात, पूण संवसार कुशाल बरीत जातलो. तुमी खुंती बरीत जातल्यात, पूण खुंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू न्हय संवसारी वस्तूंची खुशालकाय सांगिना, पूण आत्म्याची, शांतीची आनी संतोषाची खबर करता. कितले पावटी आमी संवसारी वस्तूंचे फाटीक धांवल्या काय? कितले पावटी आमी जेजूचे पवित्र नांवान बापा लागीं मागणें केलां. म्हजो भावाट खोलावंक कसले उपाय हांवें घेतल्यात काय? म्हजे भितर जेजून दिलोलो संतोष दुसऱ्यांक शिंपडायला काय? तर आज आमचो थाराव जावन दी, देवाचे उतर वाचून, नियाळून, जिवितांत वेव्हारांत घालून म्हजेंच समर्पण करूंक वावुरया.